सिंपल करते सर काय इतले चड करना तो 8 जल घंटे म्हाका एक अराउंड 9:45 వచ్చేసా ओके गाइस हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आणि आज त्यांचे दिवस काय उरवास ना म्हाका ओहो हो 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 हांव तेच लागता केन्ना म्हाका एक चान्स मेळटालो हांव आनी गणेश वळशी पापाक घेवन हात धरून ग्राउंडार खेळूंक हाडटलें आईचे क्लास आनी पुरो चल्ले हें पळय गाइस कीट रेडी एक नंबर झटपट जाती है कॉन्ट्रोल रेडी व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग आणि प्रजन के गुड मॉर्निंग घंटी जाले 7:18 आज थर्सडे आणि आज म्हाका भायर वचचें आसा ताजे खातीर हांव वगी उठयलो आणि आतां फटाफट आतां ब्रेकफास्ट रेडी करया 2-3 दिवस जावन आसना चिक्के गरमी स्टार्ट जाल्या रुलांव फंड घालता आसा आतां चेड आतां घेवन बसू ना मागीर लंचाच्या आतां गोतना म्हाका सांगचे पळयता हांव नाजाल्यार फटाफट आतां दाल खिचडी करून सोडता म्हाका येता येता आतां 1 जातलो ताजे मागीर म्हाका 2.5 घंटा वचचें हांगा कॉफी रेडी जाल्या हांगा दाल खिचडी खातीर कांदो कट करून दवरला आणि हे पळय आमगे हुनो रेडी एक नंबर तर ब्रेकफास्ट रेडी जाला आता फटाफट दाल खिचडी खातीर रेडी कर तो कुकरान दाल खिचडी खातीर दवरला गाइस सिंपल करता सर काय इतले काय चड करना आता 8 जल घंटे म्हाका एक अराउंड 9:45 वच्चे आसा ओके गाइस हांव आतां ब्रेकफास्ट करता हांगा तर रेडी जाला लंच आनी पुरो रेडी जाला आणि मावशी येवन चमकल ती वगी आपल्याला चलो फटाफट हांव वता आणि येता व्हाट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज ही खंयचे डे सुद्धा उडगास ना म्हाका थर्सडे तेची सकाळी उठयली मगेले एज युजल मगे डेली रुटीन ब्रेकफास्ट ये ते तो बाबा के नाव न्हिद केले पळय आवाज येयले रडलो पळय ओ मम्माशा बाबो आता काय टाइम दिला उठावचे निद्दल आलं ताका बांधून न्हिद करायलेले मगेले तांणी पिवन घेतले न्हावून घेतले म्हाका हे नेकान तू मस्त स्प्रे आयला म्हाका आज फिजिओथेरपी दिसता लागी वचुका पडतले आता बाबा उकळता मागीर पळया मागीर उलोवया मीराबादची खेळ बाबू कशें जालें सोनू तर जस्ट आता घरकडे आयलो घंटी जाले सवय एक कसन वोतच बरी बापरे आता चिक्की आसना हांगा वारे गुंचा लागला चलो आता जेवया तर सकाळ हांव केला दाल खिचडी आता ओपन करून पळोवया म्हाका कशी जाल्ला गोरनो तर आता फर्स्ट ऑफ फ्रेश जाता ताजे मागीर ओपन करया ओहो हो 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 क्या बात है सुपर ओहो हे चिक्की आता गट्टी जाला गाइस टावल केला ना ताजी कितें ते हुनवून असल्यार मजा येता आसली हय ठीक आहे आता चिक्केस ना हून करता आणि येता येताना पापड हाडला तर आता पापड आता बजूया लायक करून जेवटो खावचे लंच आणि दाल खिचडी एक नंबर टेस्टी लंच रेडी हांव आता भायर सरला आणि हांव थोडे रेस्ट करता आशिल्लो मस्त थकला सकाळ भायर आशिल्लो तर चा घेतला आता जस्ट पावलो हांगा म्हाका मस्त न्हीद येत आशिल्ला तर हांव लेखलेक एक चा पिवन घेवया सांजवाळाच्या घंटाक बाबू न्हिदला आणि हांव भायर सरल्याचे के भायर वचूक मस्त दीस देखून हांव चमकनी बिलकुल वॉक करली डॉक्टरान म्हाका स्ट्रिक्टली सांगला तो वॉक करचे खातीर कित्याक की वेट इनक्रीज जाला ते एक बट सिन्स हांव बेड रेस्ट आशिल्लो तर मागीर पांय मस्त दुखता म्हाका कशें नवें काळखाचे वचाक म्हाका आय डोंट लायक दॅट म्हाका इवनिंग टायम जेन्ना सनसेटा टायम आसता न्हय ते टायम मागीर फेवरेट टायम टू वॉक कितें ब्रीज आनी पुरो लायक आसता त्या टायमार सो आत्तां म्हाका गंमत जाता ह्या टायमार वचच्याक ताजे खातीर हांव आत्तां भायर सरली आनी लकीली बाबू न्हिदलो सो हांव वेट करता आशिल्ली ताका न्हीद करत आशिल्ली न्हिदलो हांव मम्मीक म्हळें हांव आत्तां वचून येता तूं मागीर वच हे इवनिंग टायमार ग्राउंड कितलें छंद दिसता पळय हांगा एकदम अशी लायक एटमॉस्फियर आसता ह्या टायमार पळोवच्याकय गंमत जाता चमकुच्याकय गंमत जाता सो आमगेर हांगा एक पार्क आसा सो आमच्या अडवाले हांगा अशी पुरा जाण खेळटा ती छंद पार्क आसा हांव तेच आलोचन करता सांसान चेडू हांगा खेळूं येता ती हांव केन्ना मदेशाक घेवन हांगा खेळूं येतलें म्हणून हांव आलोचन करता सर आतां सांगच न्हय कितें व्हड जाल्यार मागीर गंमत जाताली ताका हाडूक स्मॉल स्मॉल बेबीज पुरा मम्मी चेडू घेवन आयल्यात पळया छंद पार्क आसा आमगेर हांगा पुरा गेम्स आनी पुरा लायक आसा सो हांव तेच लागता केन्ना केन्ना म्हळ्यार म्हाका एक चान्स मेळटाले हांव आनी गणेश वळशी पापाक घेवन हात धरून लायक ग्राउंडार खेळूंक हाडटले तेच दिसाचे हांव वाट पळयत आसता आईचे क्लास आनी पुरो जाल्ले मागीर एक लास्ट क्लास कॅन्सल जाल्ले मागीर स्टुडंट वॅकेशना खातीर भायर चमकला तर आज हांव आतां घरकड वगी वता सर हे म्हळ्यार कितले चंद फ्लावर्स आसात हांगा थंडय वार आसा बेस्ट शुभदाल म्हाका फोन आयलो ती आसना वॉकिंगा खातीर चमकल येयली खंय म्हळ्यार बाब न्हिदलो आसलो खंय मागीर ती वॉकिंगा वचचें मेळना ताजे खातीर ती आतां चमकली
हांव हांगा असो डिमार्टा वची लेखला बट आतां म्हाका कसं न्हय भितर पळोवन म्हाका टेंशन आयलां कसलें वचता गर्दी बिर्दी असल्यार वापस लेट जातालें असो वचो नाका आतां वचचें नेक्स्ट टायम पळयता सो आज हांव घाटकोपरा लागून वता सर म्हाका थोडें पेट्रोल भरचें आसता ताजें कितें टावर भरचें आशिल्लें टावर मस्त गर्दी आशिल्ली करून हांव भर न्ही बट आतां खाल जाता सर आतां येदरा का RCT मॉल आसा तर हे RCT मॉल पेट्रोल पंप आशिल्लो बट ते मस्त गर्दी आसा पेट्रोलाक आमगेल्या हांगा पेट्रोल पंप आसा थंय भरतात हांव मोड जाल्लो पळय पेट्रोल पंप आयला हांगा एक गर्दी आसा ते पेट्रोल बंद जालें आतां घरकड वचा जस्ट आतां घरकड आयलो आनी म्हाका आतां भूक लागल्या तर आतां पळयता कसां करचें काल आसनो भितर आसनो तें पराठा केल्लो ना आतां पीठ आसा तेजें तें एक काम करता हांव आसनो फटाफट आतां एक पानपोळ आसा पानपोळो करता ते बेस्ट पानपोळो आनी ते बटाटा भाजी आसा ताका लावून खावया कसं न्ही ना हांगा पुरो सरला त्या दाल खिचडी गेले त्यावेळी सरले सकाळची रुलाव सरलो पुरो सरला आतां कसं ना आतां त्यांची झटपट त्यांची करचा लागता हें पळया गायस पीठ रेडी एक नंबर झटपट जाते कायल दवरले हांगा पानपोळ रेडी हांगा बटाटा भाजी आसा कंट्रोल जायना आतां गायस हांव आतां जस्ट आयलो फोन न्हिदतालो ताका चंदकून न्हीद करायला 2 मिनटं मात्र न्हिदलो मागीर उठयलो हांव तुका म्हणला इतलें इजी ना ताका न्हीद करायचें तूं जितलें लेखता तो डीप स्लीपा गेल्यार मात्र न्हिदता मागीर तेदोळटाय ताका न्हीद गट्टी पडका तें इम्पॉर्टंट आतां तो डीप स्लीपा वच्चें न्ही आनी गे फ्रेश आसतो पळय आमी लागले न्हीद जालो जस्ट घरकड आयलो तो चड ब्लॉक करून ताजे मागीर आयला वेळ जालो तांकां न्हिदोवचें आसा तो न्हिदल्यार मात्र ताणें न्हिदूं येतना नाजाल्यार रात्रभर पाड आसा काल तशीं जालें 12 घंटा उठयलो मागीर 4 घंटे तर जागो आशिल्लो आनी 4 घंटा मागीर न्हिदलो तो तर तांणी परत जागी आशिल्ली ताजे खातीर हांव सांगलां वता तो न्हिदलो तुवें न्हिद जेन्ना तो उठयतालो न्हू तेन्ना तुमी उठया मागीर आतां न्हिदया आतां न्हिदल्या हांवें ताजे खातीर हांव घरकड आयलो चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कंपनी कपल बाय गायस गुड नाईट टेक केअर